प्रेसिडेंट तो कित्याक तो थंयचो सिरसेचो चलो ताका फेलिसिटेट करपाचें आसलें थ्रू थिवी ब्लॉक काँग्रेसी आनी तितून तो सिरसे येयला तितून मात डिटेल आमचो थिवीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट डिटेल सांगता आमच्या वांगडा आसा आमचो PCCचो जनरल सेक्रेटरी विजय बिके मागीर महिला नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट मोली आनी आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट हेमंत कामली थिवी ब्लॉक काँग्रेस हेमंत कामली आनी थिवी महिला प्रेसिडेंट जेनी आतां आमकां डिटेल हितून सांगता तुमकां खबर आसा की काँग्रेस पार्टी म्हणटा पळय दीस इज द मुवमेंट काँग्रेस पार्टी ही लोकांची पार्टी जी ज्या जाग्यार रॉंग जाता थंयसर आमचे कार्यकर्ते आमचे लिडर्स जावं असेंब्ली जावं पार्लमेंटात आवाज जो पळय तो काँग्रेस पार्टी करत आसता वेदर वी आर रुलींग पार्टी ऑर नॉट आयज जर गोंयांत पळयल्यात तुमी जाल्यार गोंयांत फक्त काँग्रेस पार्टीच रस्त्यार आसता प्रत्येक इश्यू ते तुमी स्टेटाचे इश्यू धरा महिलांचे इश्यू धरा आमची महिला लोक जावं ते युनिवर्सिटीचे इश्यू जे NSUI यूथ काँग्रेस जावं आमचो PCC प्रेसिडेंट जावं आमचे तिनूय MLA आनी आमचो ऑपोजिशन लिडर युरिका हे असेंब्लीन आनी बाकीच्या जाग्यार सगळ्याक आवाज करीत आसता कारण ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवपाक बाकीचे हांकां जायना पण खंय तरी म्हाका दिसता हे बी टीम ऑफ BJP जशें हे RGP म्हणटा पळय कळ्ळें आनी स्पेशली तुकाराम परब हो इलेक्शन जाल्या उपरांत खंयच्या पॅडार न्हिदता तो खबर ना हे सगळे जे RGPचे आहा आनी स्पेशली हो तुकाराम परब हो बॅडार न्हिदता आनी बॉटल घेवन न्हिदता खंय न्हिदता तो खबर ना इलेक्शन जाल्या उपरांत सामसूट जाता मात तांकां खंय तरी खाज येता की काँग्रेसचो लिडर जावं काँग्रेसचे कार्यकर्ते खंय काम करतात थंयसर तांकां खंय तरी खळबळ घालता कारण हे BJP उलोवंक शकना एक्चुअली पळोवंक गेल्यार त्या दिसा विराटो आमचो कॅप्टन जो सावथ गोवा MP आहा आनी बाबा मनोज परबाक खबर नासतलें कारण विराटो म्हणटा हो अस्नोडच्या गांवचो आनी आमच्या थिवी ब्लॉकान एक फंक्शन दवरलेलें त्या बरोबर तेणी लोकांची गाराणी आयकून घेतली ते आयकपाक गेल्लो कारण तेका जे निवडून हाडला ते सगळ्या लोकांनी मेळून हाडला निवडून काँग्रेस कार्यकर्ते आसलेच प्लस बाकीचे लोक आसले आनी म्हाका दिसता नॉर्थ सावथ दोगांयनी येवन तेका तेको दिल्लो आसा कारण तो एक आवाज आसा आनी तेणी असेंब्लीन एक वर्सा केला पळय ते मनोज परबान सांगपाची गरज ना कळ्ळें आनी तूं पिळणाचें उलयता जाल्यार पिळणान म्हाका दिसता पळय इलिगल स्टोन वेरी रेट एट पिळणा बार्देश म्हणून बरयला 8 जनरेटर 6 पावर रिटेड मशीन 6 हॉरिझॉन्टल कटिंग मशीन्स एक ट्रिपर ट्रक एंड एक JCB सीज केल्ले हेचेर आनी आवाज करूं ना तूं गांवचो मरे थंय पिळणा हेचेर आवाजूच करूं ना जो मिनिस्टर थंयसर आसा त्या मिनिस्टराचे म्हाका दिसता कितलेशे कारभार चलतात इल्लिगल थिवी तेजें कांयच काम ना जर तूं थिवीचो मनीस आनी थिवीचो एक पार्टीचो तूं अध्यक्ष जाल्यार तुवें आवाज करपाक जाय एटलिस्ट थिवीचो तरी आवाज काडपाक जाय तूं लोकसभेक रावलो जो MP सद्या आसा मिनिस्टर आमचो श्रीपाद नायक तेजेर केन्ना उलोवपाक वचूंकूच ना ते इलेक्शनाक रावलो तेजे उपरांत तूं 6-7 म्हयने आनी म्हाका दिसता वरासभर खंय तरी न्हिदलो खबर ना कळ्ळें आनी काँग्रेस पार्टीक म्हणटा तूं हे काँग्रेस पार्टी ही आयज कालची पार्टी न्हू तुमच्या भशेन पावसा पुरती येयली आनी गेली काँग्रेस पार्टी इज अ मुवमेंट इंडिपेंडन्साच्या पयलीं पासून पार्टी आसा सो तुवें काँग्रेस पार्टीचे उपकारना कारण तूं कितल्या पार्टींतसून वचून येयला आनी कितें कितें केलां तें खबर ना तुका लोक आतां तेच्या पयलीं लोक सोडून दी तुजे जे कार्यकर्ते आनी जे ऑफिस बेरर जे सोडून तुका गेला तुजे एलिगेशन केल्या की तुवें त्या पयशांचो हिशोब कोणाचे कडेन कितें घेतला आनी कितें घेतला तेजें दाखय म्हणून
अफरातफर केल्या म्हणून लोकांचे पयशे जे भायरच्यान घेतल्या ते तुजेर एलिगेशन आहा ते तुवें तेच्या बद्दल उलोवंक ना हे आमी उलोवंक ना आनी आमकां उलोवपाची गरज ना ते लोकांक खबर आहा तुजे कार्यकर्ते सोडून गेल्ले पळय तेणी उलयला आनी त्या खातीर तुवें तेजेर पयलीं क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय न्हू आमचे विर्याटो बाब येयलो थंय लोकांक मेळपाक जाय तुज्या हितून खंय तरी खातले कारण ताका परत फुडें इलेक्शनाक रावपाक जाय न्हू ताका कळ्ळें ताका क्लीन स्वीप जाय कारण तो निवडून येवंक शकना कळ्ळें 2022 तेणी व्हडले व्हडले थाटां मारली हे मारले आपूण चीफ मिनिस्टर जाता हें आमकां खबर आहा आयज उलोवपाक लागले आमकां कारण तूं ज्या तरेन एका गोंयकाराचो एक जो गोंयाचो आवाज म्हणटा पळय आमचो कॅप्टन विराट तेच्या बद्दल तूं उलयला तेची तुका हिस्ट्री खबर आसची ना त्याच्या कडेन उलयतना त्याच्या अगेन्स्ट उलयतना 10 खेपे तुवें चिंतूंक जाय त्या मनशा बद्दल दुसरी गजाल तुवें सांगलें की मोमीन कुदिनाचे म्हणटा झोपडपट्टी वाडली ही वाडली ती वाडली अरे झोपडपट्टी तुज्या पिंडान वाडल्या मरे हां पिंडान वाडली ती वाडोवंक कशी दिली तेन्ना तुवें मागीर जेन्ना बाकीच्यांनी कोणी आवाज केलो तेन्ना तूं घुसूंक येता थंय तुवें मोमीन कुदिनाच्या एक झोपडपट्टी खातीर कितले आवाज उठयलो त्याच्या पयलीं तुवें कितले तेंच्या बद्दल हें केलं सगळ्यांक खबर आहा की तूं बीजेपी वांगडा कसो गेमी करता आनी कोणाचे वोट डिस्ट्रिब्यूट करता ते तूं आतां कितले गेमी केले लोकांक न्ही खबर आहा की गोंय जर साल्वार जातलें जाल्यार फक्त काँग्रेसूच एक पर्याय आसा फुडली जी गजाली आसा पळय तो आमचो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट हेमंत कांबळे तुमकां दितलो देव बरें क्वेश्चन आहा ते मागीर पळोवया आयज 30 तारखेक जो इन्सिडंट घडलो आनी मनोज परबान जो आमचो TV कॉन्स्टिट्युएंसींतलो अस्नोडचो सुपुत्र हेजेर जे एलिगेशन केलें त्या बद्दल खूब वायट दिसलें कारण तेजी जी भाशा आसा ती ताका सोबत ना कारण तो एका पक्षाचो आतां लिडर आसा होल एंड सोल म्हणटा तसो त्या पक्षाचो आसा तरी तेणी जी भाशा वापरता पाड घातलें किंवा असले जे वर्ड्स वापरता ते पळोवनूच वायट दिसता आनी कालचो जो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार तेणी सरळ विर्याटो सराचेर एलिगेशन केलें विर्याटो सर हो आमच्या मागण्या खातीर आमच्या म्हणण्या खातीर ज्या पिळणाची ज्या लोकां कडेन आमी प्रोग्राम दवरलो 30 तारखेक तेजे एक सत्कार करपा खातीर कारण तो आमच्या अस्नोडचो आसलो म्हणून आमी तेजो सत्कार दवरलो म्हणून आमकां पिळणा आमी सगळ्यांक इन्विटेशन दिवपाक गेलो तेन्ना इन्विटेशनाच्या टायमार आमच्या त्या लोकांनी पिळणाच्या लोकांनी ताका मुद्दाम म्हणून आपयलो आनी त्या खातीर आमी ताका पिळणा घेवन गेले आनी तेतून एक तेणी सांगलें की लोकांक तूं मिसगायड करता पॉलिटीक करता तर हांव तुका सांगूंक सोदतां हें पॉलिटीक करता हें तुज्या वरसून दिसता कारण तूं मिसगायड करता कारण जो रिजनल प्लॅन हेज्या बद्दल तूं उलयता आनी रिजनल प्लॅना खातीर काँग्रेसान पाड घातली काँग्रेसान हें केली 2021 जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो त्या रिजनल प्लॅनाक दिगंबर कामतीच्या टायमार तो प्लॅन जालो खरो पण प्रत्येक पंचायतीक तो धाडलेलो आनी पंचायतीन थंयसर तेंचेर ऑब्जेक्शन घालपाक किंवा तेंचे व्ह्यूज मांडपाक ते पंचायतीक प्रत्येक धाडलेले आसले त्या वेळार ऑब्जेक्शनां घालूंक जाय आसली किंवा घालूंक ना ओके तेजेर तूं आवाज करताय बरोबर आसा पण तूं जें आतां तो कनेक्शन रिजनल प्लॅनाचो कनेक्शन आयच्या डेमोलिश ऑर्डरीचेर उलयता तेन्ना तुका हांव सांगूंक सोदतां ही जी ऑर्डर आसा ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा हें पिटिशन आसा ते पब्लीक लिटिगेशन म्हणजे PIL घातलेली आनी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी एन्क्रोचमेंट जे रोडाच्या सायडीक आसा त्या पिटिशनाचेर ही ऑर्डर जाल्ली आसा आनी ती ऑल गोंयाची जाल्ली आसा ती फक्त पिळणाचीच जावंक ना आनी त्या खातीर त्या ऑर्डरीचेर हे कोर्टाच्या ऑर्डरी वयरसून आमच्या सेक्रेटरीनी नोटीसी काडलेली आसा रिजनल प्लॅना वचून ह्यो नोटीसी जावंक ना आनी गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवंक ना गव्हर्मेंटान एक्शन जर ते घेतली प्लेस सायटीची एक्वायर करतलो जाल्यार तांकां नोटीसी दिवच्यो पडटात तेंचो ती जर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तेंची ओन प्रॉपर्टी आहा जाल्यार ती प्रॉपर्टी एक्वायर करतना तांकां पेमेंट करचो पडटा असो प्रोसिजर आसता ताका पण हो प्रोसिजर हांगासर जावंक ना आनी ही गव्हर्मेंटान प्रोसिजर करूंक ना ही हायकोर्टाच्या ऑर्डरी वचून
हें डेमोलिश जावपाचें आसा. दुसरो पॉयंट तेणी घेतलो की विरियाटो सर आमच्या काँग्रेसान भितर सरलो, कारण स्वार्था खातीर सरलो, ताका तिकीट मेळपाक जाय म्हणून सरलो. तर तुका सांगूंक सोदता आमी विरियाटो सर आपूण स्वता सरोंक ना, ताका लोकांनी डिमांड करून ते लोकांच्या मागण्या खातीर तो त्या काँग्रेसान येयलो. आनी तुका तें सांगता दिगंबर कामत हे फॉल्टी आहले, हे आसले मानता हांव, हे जर फॉल्टी आहले जेन्ना ते भायर सरले, जेन्ना ह्या काँग्रेसांच्यान भायर सरले तेन्नाच तो भितर सरला, तेज्या पयलीं सरोंक ना. हांव तुका एक उदाहरण दिता की कालचे सोसायटीचो एक इशू जालो आमच्या हसनोड्यान. तेतून परब फॅमिलींतलो कोण तरी आसा आनी तो तुजो ह्या मनोज परबाचो चुलतो म्हणून हांव आयकता. आतां म्हाका सांग, हो जर तुजो चुलतो म्हणून आसत, हांव नकळो तो तुजो खरो चुलतो काय ना, पूण तरी तुका हांव विचारता, परब फॅमिलींतल्या एका मनशान कितें तरी कृत्य केलें किंवा तेणी खंयचे तरी फ्रॉड केलें जाल्यार सगळ्या परब फॅमिलीक आमी ब्लेम करूं शकता? तुका ब्लेम करूं शकता? तुज्या चुलत्या खातीर तुका ब्लेम केलो जाल्यार तुका बरें दिसतलें? हें करूं नाका. हांव कितें म्हणटा, काँग्रेस क्लीन आसा. काँग्रेसाक आयज जी घाण आसली ती काँग्रेसांतून भायर काडली आमी, गेल्ली आसा. आनी आयज न्यू यूथ काँग्रेसा कडेन एट्रॅक्टीव जातात. काँग्रेसाची गरज आसा हें आयज सावथान दाखोवन दिल्लें आसा. सावथाच्या जनतेन दाखोवन दिल्ल्या विरियाटो सारको मनीस आमकां निवडून दिल्लो आसा. जेन्ना पळय इतलो पयशांचो वेव्हार जालो, इतले पयशांचो तरी विरियाटो लोकांनी विदावट पयशा शिवाय ताका निवडून हाडलो. हें एक उदाहरण घे. आयज तुजे कडेन तुज्या ह्या गोंयच्या आवाजान तुजे कितले कलीग आसले, तुजे फ्रेंड आसले तुज्या वांगडा, कितले जाण तुज्या वांगडा रावले ते पळय. आमी एक टायम तुका सपोर्ट केला, जेन्ना आमकां दिसलें तूं गोंयां वांटोवंक सोदता म्हणून आमी तुका सपोर्ट केल्लो. पण आयज जर पळोवंक गेलें जाल्यार तूं नाका तेंचेर एलिगेशन करता, नाका तें हें करता, हें बरें दिसना. आयज वायट दिसना तुज्या ह्यो गोश्टीक. त्या पिंडाच्या लोकांक विचार, तो थंयसर गेलो, एक च्या पियालो त्या हॉटेलांत, हें मॅडम सांगतली तुका, ही जी मॅडम तुका हेतून सांगतले. तुकाराम परब, तुका हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, पिर्ना जो गांव आहा तो थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. आनी कॅप्टन विरियाटो ह्या गांवचो पूत, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पूत. ही इज द सन ऑफ द सॉयल, born in Asnora. His mother was in politics in those good old days, in the 70s and 80s. People of South, तांकां अशें दिसलें की वो कॅप्टन आमचो वॉयस जातलो म्हणून. And so they worked hand in hand, shoulder to shoulder, and got captain elected. Now this is a proud moment for us. We should be very proud of him that he is the first individual from North to be elected as an MP. And moreover, because he is the son from Athivi constituency. Now you are talking about Rajkaran in Pirna. तो कसले राजकारण केलें ताणें तुका दिसता? तो थंयसर वचून he was a simple, he spoke as a simple person. He didn't go as a politician over there. He spoke to the people and people gathered. To sort Manchana that he was on the streets of Pirna talking to the people of Pirna. He spoke and they voiced out their grievances. And he didn't say that y'all enter Congress party and then I will attend to your grievances. He didn't say let Congress party vote for Congress and let Congress be elect. I mean, in power, and then I will address your problems. No, he never spoke about anything like that. He only said, y'all be together, work together, and I will raise this issue in Parliament. After all this was done, he said we will have a cup of tea. And so we went, one small gado it was.
लक्ष्मी हॉटेल म्हणून त्या गाड्याचें नाव ते धाकटुलें हॉटेल घातलें तें लक्ष्मी हॉटेल म्हणून आनी थिचोच ताणें वी हॅड भजियां आनी कापां केलीं आनी चाव पियेल्या फकत खावंक ना ती मिरची आनी ती मिरची तुका लागली कोणाक लागली मनोज परब On 30th June, Amsa Honorable Captain Viriato visited the constituency of Thivi. He was so gracious to move around in the full constituency to meet the people from Revora, Pinna, Thivi. He spared his precious time only checking out on the welfare of the people living in and around. We are grateful to him, and suddenly walk on Tukaram Parab, alias Manoj Parab, wo is Sota Paus and Beboko, and Mula, Kon Captain Viriato, Yi Shugyopak. Captain, Honorable Captain Viriato is the voice of our Goan people. What of Tukaram Parab, Manoj Parab, Sarko Goikar, जाल्यार पयले सगळे गोंयचे इश्यूज घेवपाचो स्कॅम सारको ते घेतलो तो केन्नाच बिचेर सीएमाचेर कोंत्र उलयना कित्याक हाचो जबाब ताचें दिवंक जाता आमचे पळय कितें करूंक जाय वी काँग्रेस पीपल वील मूव अहेड इन एवरी विलेज टू विलेज वेदर Manoj Parab, you from Pinna or you're from anywhere, you challenge us Congress people to come and meet the people in Pinna. We got a fantastic response in Pinna, which you will not get. With this, I give great respect to Honorable Captain Viriato for taking his time and moving around in Goa, in the south and in the north, looking into people's grievances. Thank you, Captain Viriato. आम्ही पाहू ना आम्ही